वाळपय नगरपालिकेच्या फाटल्या काउन्सिलाक 2 वर्सांचे मानधन मेळूंक ना। नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षान खंय नगरपालिका प्रशासनाक मानधन दिवचे म्हूण प्रस्ताव धाडला। 2 वर्सांचो नगरसेवकांचो पगार दिवपाची परिस्थिती वाळपय पालिकेची ना। पालिकेकडेन सादे गटाराची दुरुस्ती करतली जाल्यार लेगीत पैसे ना। पालिकेची आर्थिक परिस्थिती सामकी बिकट आसा अशें वाळपय पालिकेचे नगराध्यक्ष रामदास शिरोडकार हांणी सांगला। फाटले जे काउन्सिल आसले पळय आमचे इवन हांव सुद्दां आसलो त्या काउन्सिलान आनी म्हाका दिसता तेंचे 2 वर्साचे अदीक तेंचो जो मानधन ते ऑनरियम जो आसा पळय तो तांकां मेळोंक ना। म्हाजे कडेन तेंच्यांनी खुबशे रिक्वेस्ट केल्यो पूण हांव बी कांय करूं शकना कारण आमची फायनान्शियल म्युनिसिपालिटीचे फायनान्शियल पोजिशन सामकें वीक आसा आनी ते पोजिशन जर पळयलो जाल्यार हांव म्हाज्या म्हयन्याक एक 10 लाख रुपया म्हाका पेमेंट घालचो पडटा आमच्या कर्मचाऱ्यांक आनी तितूनसून बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय त्यो आमी कांयच करूं शकना। आयज आमची कास्ट सी म्युनिसिपालिटी आनी तितूंतल्यान फक्त आमी हावस टॅक्स रिसीट कमर्शियल टॅक्स आनी हेजेर आमी आयज बाकीचे इतर काय गार्बेज टॅक्स इतर बाकीचे हेजेर आमी म्युनिसिपालिटी चलयता आनी ताका लागून बाकीचे विचार करपाक आमकां कांयच मेळना। इवन बारीकशे गटर सुद्दां जर रिपेर करतलो जाल्यार आमकां विचार करचे पडटा आनी ताका लागून हांवें तांकां सांगलें की जेन्ना आमकां तेंचें मानधन सरकारा कडसून येतलें तेन्नाच हांव तुमचें क्लियर करतलो। पूण अशें दिसता की आयज तेंच्यांनी जें कार्य केलां काउन्सील म्हणून तेंकां एक मानधन कशें एक सरकार दिता तें तेंचो हक्क आसा आनी तेंच्यांनी विचारपाक बी तेंचो हक्क आसा आनी त्या हेज्या प्रमाणे हांव मागतां आमचेच न्ही इतर ज्यो सगळ्यो आमच्यो म्युनिसिपालिटी आसात आमच्या गोंयांत त्यो सगळ्या म्युनिसिपालिटीचे तेंच्यांनी दिवचे। तशेंच वाळपय आशिल्ले अरुंद रस्त्याक लागून पूल जावपाची गरज आसा अशें तांणी मुखार म्हळां। जेन्ना हांवें प्रपोजल सेंड केलो आमच्या ब्रिजाचो एडिशनल ब्रिजा खातीर कारण बस स्टँड जो आसा पळय बस स्टँडाचो जी वाट आसा ती व्हेरी नॅरो वाट आसा आनी ताका लागून हांवें दुसरो प्रपोजल धाडलो की लास्ट टायम जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री पर्रीकर जेन्ना ओपनिंगाक येयल्ले पळय तेंच्यांनी बी म्हटलेलें की हो नॅरो रोडा खातीर आपणें तें ओपन करूंक नासलें म्हणून आनी ही खरोखरच ही गरज आसा हे प्रकल्पाची पूण हांवें ऑलरेडी रेजोल्युशन घेवन बी PWD मिनिस्टराची सायन घेवन प्रपोजल मूव केल्लो आनी तेंच्यांनी एस्टिमेट करून सेंड केल्लो हांवें त्या जेईक विचारलें पूण आयच्या डेटीन म्हाका तेजेर कांयच रिस्पॉन्स मेळोंक ना आनी हांव ह्या तरेन आयज पब्लीक रिलेटेड हेज्या प्रमाणे म्हाका अशें दिसता की आयज एक्सिडंट जे जाता आनी त्या एक्सिडंटान आमचे लोक खुबशे थंय पडटा झडटा आनी एक गाडी येयल्यार दुसरी गाडी थंय सुदारना तेज्या खातीर हो ब्रीज जो आसा पळय अत्यंत गरजेचो आसा तो जावपाक जाय। आयज लोक येता नगरगांव सारक्या भागांतले 2 पंचायती ह्या गांवांत आसा त्याच भायर आमचे म्युनिसिपालिटीचे लोक आयज दाबोस सारके वेळसा सारके लोक आयज आमच्या भागांत रावतात आनी आमचे भुरगे सुद्दां आयज यंग यूथ जे आहा पळय ते आयज तुमकां खबर आसा आयज ते मातशे गाडयो तेंची स्पीड वाडटा आनी त्या प्रमाणे तो करपाची गरज आसा आनी तो कित्याक लागून उरला पळय हें सरकारान पळोवपाची गरज आसा। हांवें लोकल MLA कन्सल्ट करूनच हांवें तो फुडलो स्टेप घेतलेलो। ताणें म्हाका सांगलें की खरोखरच जी लोकांची गरजेची जी बाब आसा ती तुवें घेवपाकूच जाय आनी आपल्याक सुद्दां विचारपाची गरज ना। बिफोर इलेक्शनाचे पयलीं कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं टेंडर जावन एक आमच्या ह्या वाळपयच्या तशेंच आमचे ग्रामीण भागांतले जे 2 पंचायती आसात तांकां हेजो बेनिफीट मेळटलो अशें म्हाका दिसता। RDX खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे।